मोगाच्या भावान भयणो, जेजूचे मरणाचे दीस लागीं पावत येतात आनी जेजूक तें खबर आसा. जेजून जायतीं विजमितां जायती मिलाग्र केल्ल्यो आमी पळयल्ल्यो आसात आनी हें करूनय जुदेव ताचेर विश्वास दवरिनात. आनी आज ह्या दिसांनी आमी पळयतात जेजू जुवाच्या शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू जुदेवा लागीं एक भासाभास करता आनी आजूय तो एक भासाभास करता तें पळयलां. आनी तो म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. जेजू तांकां सांगूंक सोदता तांचें जिवीत बदलूंक सोदता, पूण ते ताचें जिवीत बदलूंक तयार नात. कित्याक तांकां दिसता की देव तांच्या पुर्वजांकूच येवन मेळ्ळो आनी ते तांच्या पुर्वजांचें जें कितें सुमूर्त आसा तीच ते पाडून तीच ते सारकी म्हूण समजतात. आनी ते जेजूक अब्राहमा लागीं कंपेर अशें करतात. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू म्हणटा की आपणाचेर विश्वास दवरता तो ताका कधीच मरचें ना. आनी ते अब्राहमाक जेजू लागीं कंपेर करता तेन्ना म्हणटात, अब्राहमानूय देवाचें उतर पाडलें पूण तोय मरून गेलो. पूण तांकां खबर ना जेजू एक व्हड देवाचो पूत, ते मानूंक तांकां बहुत चड कठीण जाता. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू हेच भाशेन आमकांय सांगूंक सोदता की आमी देवाच्या उतराचेर भार दवरूंक गरजेचो. आमी देवाच्याच उतरांत आमी मिसळून जावन आमी आमचें जिवीत देवाच्याच उतराचेर आदारून चलोवंक गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणो, प्राचीन काळांत आहा म्हणटकीर आमकां जेजून एक बरो काळ दिल्लो आसा. आमचेर जिविताची नदर मारून आनी नियाळ करून पळोवंक आमी देवाच्या उतराक पाळो दितात काय वो ना, हीच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांतूय मांडुया. कित्याक देवाच्या उतराचेर तरी आमी पाळो दिनात, देवाच्या उतराक आमी तरी आमच्या जिवितांत घेनात जाल्यार आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत बरें करूंक पावचे नात. देवाचें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावचे नात. आनी हेंच करूंक जेजू आमकां आपयतात. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी आतां प्राचीन काळांत आहा म्हणटकीर आमी देवाच्याच उतरा खाल चलूंक, देवाच्याच उतरांत आमी मिसळून जावंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.